आयतारा साल्वादोर दे मुंद जाल्ली ग्रामसभा दोंगर कापणीच्या विशयावेल्यान बरीच तापली। बेकायदेशीर रितीन चलपी दोंगर कापणेचो विषय काडिना फुडें सरपंचा सयत 5 पंचवांगडी ग्रामसभा अर्द्यार सोडून गेले। मात त्या उपरांत फुर्योज जाल्ल्या थळाव्यांनी आदल्या सरपंचाच्या फुडारपणाखाला ही ग्रामसभा मुखार व्हेली। ह्या ग्रामसभेत हेर सगळ्या विशयांचेरूय चर्चा झाली। भारत सिकल कंस्ट्रक्शन प्रोमिस केले आख्खो दोंगर कवर करून जालो 1.5 वर्सांनी इन्स्पेक्शन केला ही फॉलो अप पासून करिना आनी दुसऱ्याच्या वाड्यान भोंवता हो सरपंचाचो वॉर्ड देखून ते जाणो आनी ताका विचार केली म्हूण देखून ते पवडे किटला दुसरी सरपंच आसली ती आदली ती किटलीची आख्खे किटला कवर जाला ते आमी विचार केली म्हूण पवडी दोंगर सगळे कवर केले किटला कंस्ट्रक्शन कितली चलता आमकां आन्सर जायचे ते आन्सर दिवचे की जाण आमी विचार केली म्हूण आनी आन्सर दिवचे पडटले म्हूण पवली खबर मिटींग पूण डावली। खास करून आमचो ग्राउंडाचो आयलो इशू आनी ते जे खंय खंय हिल कटिंग जाता हे इशू आयले आनी हे प्रमुख्यान हे सिरियस इशू आसा। गार्बेज सेडीचो आयलो इशू गार्बेज सेडीचे हांवें एक्सप्लेन केले। गार्बेज सेड ही गव्हर्मेंट पैशांची लोकांचे गांवांत सगळ्या लोकांच्या टॅक्स पेयरन्सांच्या पैशांच्यानी बांदल्या पूण बांदल्या खंय जो ग्राउंड आमी भुरग्यां खातीर केला लोकल्सां खातीर केला त्या ग्राउंडाच्या पळय सायडीक आसा जी वॉकिंग ट्रॅक केलो आमी सिनियर सिटीजनांक चलपा खातीर त्या वॉकिंग ट्रॅकार हेंच्यांनी गार्बेज सेड बांदल्या। एवरीबॉडी मिटिंगेक हांवें ऑब्जेक्शन घातलं ही हांगा घालू नाका हांगा भुरगे खेळटा तेंच्या जिवाक हे हानिकारक जाता म्हणून तांकां त्रास जातले तरी ही जी सरपंच आहा पळय पळया पळय हेंकां आमी सांगलेले तांकां मानना ही आपणाक जाय तो मनमानी कारभार म्हणटा पळय तो चलयलो म्हणून आमी चिंतले की आमी ग्राम सभेक येवन हे सगळे इशू आहा पळय हे लोकां पर्यंत पावयतले म्हणून। आयज तेंची बॉडी मिटिंगेक मनमानी चलता कित्याक ते 5 जाण मेजॉरिटी ना आमचे आयकना पूण तेंची आयज मनमानी ही ग्राम सभेक चलोंक ना लोकांनी गांवच्या चलोंक दिवंक ना म्हणून आयज हेंकां ग्राम सभा सोडून पळची पडली। स्नेहा सोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।